20 मे सोमार भाग्योत मारिया पवित्र सभेची आवय परोप. जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 19 वळी 25 ते 30. जेजूच्या खुर्साची ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओपासाची पत्नी मारिया आनी मागदलनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हटलें, वस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हटलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हटलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोले दोंडूल थंय आसले. ताणें शिरक्यान बुडयलोले एक आल्मे घोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयले. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हटलें, संपादलें. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी भाग्योत मारिया पवित्र सभेची आवय ही परोप समारंभाव. पाप साहेब फ्रांसीस हाणें 2018 ह्या वर्सा पासून ही परोप सेवाधर्मीक कॅलेंडराचेर घेवचें म्हूण थारायलें. मारिया शिसा सांगाता मागणें करताली. त्या वेळार तांचेर 50व्या दिसा पवित्र आत्मो देवलो. तिणें सगळ्या शिसांक एकठांय केलें, तांकां धीर दिलो आनी तांचे बराबर मागणें केलें. जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिली. जेन्ना जेजू कुर्सार आसलो तेन्ना आपल्या मोगाच्या शिसाक जेजू म्हणटा, ही तुजी आवय. आनी मारिया म्हणटा, वस्तोरे हो तुजो पूत. त्या दिसा थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू शेवटचे मोरच्या आदी शेवटचें देणें जें आमकां दिलें तें जावन आसा ती ताची आवय. आपली आवय आमची आवय करून दिली. हे ताचें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें. तें आमी सदांच मनान दवरूंक फावो. आनी आमची आवयचो आदार आमकां सदांच मेळटा त्या पासत ताका आनी तिका आमी दिनवासूंक फावो. तिचे विनवणेन आमचेर आनी पवित्र सभेच्या वांगड्याचेर येतल्या सगळ्या तुफानांक फावो त्यो बरी फुडो करूंक देवा बापाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आमेन.